अपुर्बायेच्या बाबा भयणानो, सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नोमान. अदीक करून म्हजो नोमान आमच्या कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक. आमी हें वरोस सुरू केलां 2026 आनी हें वरोस आमकां न्हूच फकत कॅलेंडर इयर, एक समाजीक वरोस कशें, पूण आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक वरोस आमकां देव कृपेचें वरोस. आमी तें वरोस भावार्थाचे नदरेनूय आमी पळयता. आनी कितें भाशेन ह्या वर्साक TFRCC ह्या चॅनलांत एक इनिशिएटीव घेतल्या की हें वरोस कुटुंबांक खातीर भेटोवंक, पवित्र कुटुंब आपल्या दोळ्या मुखार दवरून. This is the year they have dedicated for the Holy Family. आनी हें मनान दवरून आख्या वर्साचो तांचो विशय असो तांणी तो मांडलेलो आसा. Families rooted in faith and hope, rising in love. कुटुंबां जितलीं तीं भावार्थान आनीक बोरव्याशान तीं रिगलेलीं उरतात, तितलो तांचो मोग जैतिवंत जाता, पोरजोळीत जाता, पोरमोळीत जाता, तितलो मोग तांचो उडटा. आनी केरीत भाशेन हो म्हयनो जानेराचो ताणें लग्न संस्कारा खातीर भेटयलेलो आसा. हे दिशेन केरीत विशय हे आमच्या उलोवपाचो नियाळाचो जातलो की पवित्र कुटुंबूच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजू, मारी आनी जुजे आनी तांच्या कुटुंबीक जिवितांतली प्रेरणा आमच्या काळजा मनांत हाडून लग्न संस्कार म्हणजे कितें आनी लग्न संस्काराचीं तत्वां कितें आसचें. लग्न संस्कार एक आमचे फामिलीचे बुनयादीर बांदलेले आसतना तें कशे भाशेन फुडें वचें आनी ह्या आधुनीक काळांत येतल्या आव्हानाक आमी कसो फुडो करचो हाचेर आमी लक्ष घालूंक वावुरतले. आमचो पयलो भाग जातलो लग्न संस्काराची देवाचे येवजणे प्रमाणे कितें तें ओळखून घेवंक. आनी म्हाका दिसता अपुर्बायेच्या बाबानो हें अदीक गरजेच्यान म्हत्वाचें की लग्न संस्कार देवा कडल्यान येता, ताचे येवजणेंतल्यान रचोन येता हें समजून घेवंक एकदम म्हत्वाचें. आनी हें अदीक करून ह्या आधुनीक काळार म्हत्वाचें जाल्लें आसा. कित्याक काळजांत दूख धरून सांगचें पडटा कशे भाशेन आमचीं लग्न संस्कारां ह्या आधुनीक काळांत आनी ह्या हालींच्या म्हयन्यांनी वर्सांनी एका रेवेर बांदलेले म्हणलेले भाशेन कोडसुरून पडटात. हालींच 2 दीस फाटीं कितें घडलां तें घडये तुमच्या जायत्या जाणांच्या दोळ्या मुखार तें आयलां. 2 दिसाचेंच लग्न संस्कार म्हणल्यार तुटोन गेलो, मोडपाचो दोशेर वेता असो दिसता. त्या आदीं थोडे म्हयने फाटीं आनीक लग्न संस्कार तसोच सकाळीं घडलेलो, तो सांजे म्हणल्यार तुटून गेलो. आनी ह्या खातीर लग्न संस्कार देवाच्या येवजणेंतल्यान बांदून येता. ही एक खोल पवित्र सोबेची शिकवण जी आमी दीत आयल्या ताचेर अदीक भर घालपाची गरज आसा. अपुर्बायेच्या बाबा म्हयन्यान आमी जाणा उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जेन्ना देवान संवसारूच घडलो तेन्ना अदीक करून दुसऱ्या आवेस्वरांत सृश्टेचे रचनेची आनी मनीसपणाच्या रचनेची गजाल जाता तेन्ना देवान मनशाक रचलो. आनी हें देवाचे येवजणेंतल्यान आयलें की कोणेंच देवाक एक बूद दिवंक ना कितें करचें कात करचें तें, पूण देवान येवजिलें मनशाक रचचो. आनी मनशाक रचल्या उपरांत ताका फावो तसली सांगातीन रचची हें देवाच्या येवजणेंत आयलें. देखून देवान सर्वेस्परान म्हणलें जेनेसीस उत्पत्तीच्या ह्या दुसऱ्या आवेस्वरान 18वे वळेंत दादलो एकलो आसलोलें बरें न्हू, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. आनी हें जेन्ना देवान मनांत येवजिलें आनी म्हणलें तेन्ना ताणें साट करून एक बेश्टीच बायल रचूंक ना. आमचें देवाचें उतर आमकां मुखार सांगता की ताणें सगल्या जमनी वेल्या जनावरांक आनी अंतरो वेळा सगल्या सुकण्यांक रचलोलीं तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिवची आनी पळोवंक एके भाशेन ह्या मनशाक दादल्याक फावो तसली सांगातीन तातूंतल्यान मेवतली काय हें घडये मनान दवरून ताणें तें तशें केलें. आनी सगळे जनावरां काडलीं, सुकण्यां काडलीं, देवान रचलेल्यांक सोबीत जाणां काडलीं आनी मनशां मुखार दवरलीं. मनशान सगल्यांक नांवां दिलीं खरीं, पूण ताका सोमसारकी सांगातीन मेळूंक ना. तो एकलोच उरलो. देखून देवान तेन्ना म्हणलें आतां हांव कितें करतलो. देखून देवान मनशाक न्हीद घाली आनी न्हीद घाले उपरांत देवान मनशाच्या दादल्याच्या बरयेची ताणें हे वस्तोरेक रचली.
रोचतना देवाचें उतर आमकां सांगता ते भाशेन दादल्याच्या कुशीकूच रोचोंक ना. हूंय तरी तिका रोचली आनी हूंय तिका तरी रोचून ताका तो दादले बोगलेक घेवन आयलो. आनी जेन्ना दादले बोगलेक घेवन आयलो तेन्ना दादल्यान वस्तोरीक पळयलें तेन्ना तो कितें भाशेन खुशालकायेन मूर गोठलो आनी ताणें म्हणलें, ह्या म्हज्या आडाचें आड, हें म्हजें मांसाचें मांस. तिका आतां हांव नारी म्हणटलो कित्याक तिका नोरी हाची काडल्या. म्हाका दिसता पुरबायच्या बाबा भयणानो, हें मोन भावार्थाचें समजून घेवंक एके ओकोल न्हवऱ्यान काजार जाता आसतना आनी घोव बायलांनी एकदम म्हत्वाचें. मॅरेज कोर्स दितना हांव त्या ओकोल न्हवऱ्यांक हाचो हांव उगडास करता आनी तांकां सांगता, जेन्ना तुमी वेदी मुखार उबी आसतात दोगांय, आनी दोगांय वेदी मुखार आसून जेन्ना एका मोकाक विस्वासाचें एकामेकाक मनान लेखतले, एकामेकाचो मोरो पुऱ्यान मोग करतले, सुखान तशें दुखान पिडेन एकामेकाक विस्वाशी रावतले हें उतर दितात तेन्ना कितें भाशेन एक घोडणेचो तुमी उगडास करूंक जाय. आनी न्हवऱ्यान आपल्या काळजा मनांतल्यान ओळखून घेवपाक जाय की आतां हांव जिका हें उतर भासायता आनी म्हज्या जिविताची सांगातीन करता, तिका देवान म्हजे कुशींतली रोचल्या. आनी जेन्ना हांव ती वस्तोरी ओकोल समजता, जेन्ना आपूण न्हवऱ्याक उतर दिता तेन्ना हो साक्रामेंत आमी घडोवन येता आसतना म्हाका देवान हिच्या कुशींतली काडल्या अशें जर ती समजून आशिर्वादान एकामेकाक उतर दितात तेन्ना ती देवाचे येवजणेक पावलां मारतात. ओळखून घेतात की लग्न संस्कार देवाचे येवजणेंतल्यान आयला म्हणून, की हो लग्न संस्काराक देव जावन आसा म्हणून एक शीम आनीक मेर देव जावन आसा म्हणून बुन्याद ह्या लग्नीक संस्काराची. हें म्हाका दिसता आमच्या घोव बायलांनी आनी लग्न संस्कार जोडटल्यांनी ओळखून घेवंक एकदम गरजेचें. आनी ते पासत जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना आनी जेन्ना जेजू कडेन ह्या लग्न संस्कार मोडणे बाबतींत गजाल जाताली तेन्ना ताणें ताचे कडेन गजाल करूंक आयलेल्यांक स्पश्टपणे सांगलें, जें कितें मोइजेसान जें कितें घडोवन लग्ना मोडण्याचें पत्र दिलोलें त्या मनशाचे दारुणायेक लागून ती देवाची येवजण नासलोली. देखून तो तांकां उगडास करता, जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूं नये. कित्याक देवान सदांच तांकां रोचतना रोचलीं तीं दोगांय सांगाता खातीर जियोच्याक. गॉड क्रिएटेड देम फॉर कम्युनियन एंड कंपेनियनशीप. म्हणटच जोरी तर देवान जोरी तर तांकां जिवीतभर सांगाताक जोरी तर जियांक तरी रोचल्यांत, ही हॅज क्रिएटेड देम टू लीव एज कंपेनियन एंड एज फॉर एवर इन कंपेनियनशीप. जाल्यार लग्न एक करार जाता, कॉन्ट्राक्ट न्हू. मॅरेज इज अ कव्हनंट, नॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट. आनी हेच खातीर हो तांचो करार सासनीक जिविताक तोखता तसलो करार. हो करार खेरीत भाशेन देवा मदें आनीक मनशा मदें केलेल्या मोगाचो कराराचो आमकां एक उगडास जाता. आनी त्या पासत लग्न संस्कार आमी म्हणटा तेन्ना तो न्हयच फकत एका घोव बायले मदें जियेवपाचो, पण तातूंत किरीत भाशेन जेजू आमकां उगडास करता ते भाशेन बोगेन पावलो आमकां उगडास करता ते भाशेन तो एका पवित्र सोबे मदें आनीक जेजू मदें बांदलेल्या संबंदाची आमकां वळख मेळटा. आनी त्या पासत जेन्ना तो एक करार म्हणटा जाता तेन्ना तो कॉन्ट्राक्ट न्हू. हांव ह्या हालींच्या दिसांनी कांय जाणां कडेन उलयल्ले कडेन म्हाका अशें थोडे फावट एक सुमार कसो येता की आतांची लग्न संस्कार जेन्ना ती घडटात तेन्ना ताका हें खोल कराराचें मोन ना, ती कॉन्ट्राक्टा बाबतींत चिंतात. आनी त्या पासत तांच्या भुरग्यांक पासून जल्माक हाडपाचें मोन थोडे फावटी जाता. एका वर्सा भितर आमकां नाका, 2 वर्सां आमी रावुया, आमी उपरांत फॅमिली प्लॅनिंग करुया आनी आमी उपरांत मागीर तें सगळें पळोवया. असलें मोन जेन्ना आमच्या काजार जातले मदें जरी तर फुडें वचोन येता तेन्ना उपरांत सगळें ध्यान मन सॅरेमनीचें उरता, ध्यान मन भायल्या वस्तूंचें उरता, ध्यान मन जेजूचे शिकवणेचेर उदीक बांदपाचें हें मन उलोवना. आनी देखून ती मागीर उपरांत एकामेकाक भास दितना पासून ती एकामेकाक हे नदरेन ती दिवंक पावनात. ती बेसीन वाचलेल्या भाशेन थंयसर तो समोरून केलेली भाशेन आमकां तें दिश्टी पडटा. समटायम्स इट इज रियली पेनफूल. इवन वेन आय गो फॉर द नापशल्स, आमी हांगा तांकां मॅरेज कोर्सांत आमी सांगता तो लग्नाचो संस्कार तुमी एकामेकाक दितात तेन्ना लूक एट वन अनदर, लेट दोज वर्ड कम फ्रॉम युअर हार्ट. एकामेकाचें उतर उच्चारतना एकामेकाक पळयात, एकामेकाक तें कराराचें उतर मोगान भासायात म्हणून.
पूण हें इतलें सांगलेलें आसतना पासून आय हॅव सीन देम दॅट दे आर रिडींग देम. बरे भशेन प्रिपेर जायनात. हांव जाणा कांय नेरोज जावपाक शकतात, केन्ना घडये बाय हार्ट करपाक, केन्ना घडये ओडचोण जावपाक शकता, पूण तें वाचपा खातीर न्हू, तें जिवीत जियेवपा खातीर तें, की एकामेकाक तुमी जिवीतभर उतर दितात, की सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमी एकामेकाक विस्वाशी रावतले. म्हणटा तें काळजांतसून येता तेन्ना आनी ते घडये मदें जेन्ना काळजा मनाचो एकचार जाता तेन्ना तो एक कोरार कसो आमकां दिसून येता. आनी देखून तो कोराराचे नदरेन हें लोग्न जिवीत जियेवपा खातीर आमकां देवाच्या उतरान जोडीत तर जायते शिकोवण मेळटा. पूण हांव खेरीत भाशेन हांगासर एक लोक घालूंक सोदतां जे मालाकी प्रवादी आपले इस्रायल पोरजेक सर्वेस्पराचें उतर पुरगोडटाना थंयसर दुसऱ्या आवेस्परान एक खेरीत भाशेन थंयसर भाग आसा, लोक मोडणे आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या बायलां कोडे लग्न हाचेर तो खेरीत भाशेन शिकोवन दिवन आनी निशेध मारून तो फकत एकूच हांव लायन वाचतां, 16वी ओड, जंयसर तो आमकां म्हणटा, लग्न मोडण्याचो हांव द्वेस दवरतां म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटच ही देवाची खोल उतरां की जेन्ना लग्न मोडणे बाबतींत आमी भासाभास करता, आमी चिंतता, लग्न सांबाळपा बाबतींत जेन्ना जरी तर आमचें जरी तर उपाय तरी येना तर जाल्यार सर्वेस्पर देवाक तें बरें मानना. देव म्हणटा लग्न मोडण्याचो आय डिटेस्ट म्हणटा तो, आय हेट म्हणलेल्या भाशेन एके भाशेन जेन्ना लग्न मोडोंक वेता तेन्ना, आनी तें सर्वेस्पराचें न्हू. आनी देखून हांव म्हणटलो आसलो, लग्न संस्काराची तयारी करतना आनी लग्ना जिवितांत भितर सरता आसतना आनी आमच्या गोडाब्यांत आमच्या घोव बायलांनी जेन्ना आपल्या जिवितांत सुखान दुखान पिडेन भलायकेन जेन्ना सदांच लग्न एक कोरार म्हूण जियेतात तेन्ना त्या कुटुंबाचेर खेरीत आशिर्वाद आसता. आनी हें जरी तर आमी जियेतले जाल्यार आमकां सदांच देवाचे कृपेची गरज. देव आमचे मदें आसा. हे आमी जिवितांत कोश्ट येतात, दूख येतात, अडचण्यो येतात तेन्ना ते ओळखून घेवपाक आमकां एकदम गरजेचें. आनी तें आमी मनान घेता तेन्ना आमचें सगळें ध्यान मन तयारी करता आसतना भायल्या वस्तूंचेर, भायल्या जें कितें घडटा ताचेर जावं सुपरस्टिशियस दुसरे बिलीफ्स आसात हें करूंक जाय तें ताचेर न्हू, पूण आमच्या देवाच्या उतराचेर हें लग्नीक जिवीत बांदून येतलें. आनी तेन्ना आमचे घोराबे सदांच कोराराचे घोराबे अशें ते जावंक पावतले.